इतिहासाची जाण नाशिल्ले लोक राजकारणात आयले काय सावरकर कोण म्हणून विचारतात। वेंचणूक लागी आयली काय मतांचे राजकारण करपी हे लोक खंय राजकारणातली अळमी म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। आता सरकार स्कुलातले 20 भुरग्यांक पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेलीत व्हरून भोवणान हाडपाची येवजण करता। येता त्या बजेटात येवजण आसतली, मागीर खंय हेच भुरगे सावरकर कोण ते सांगतले। पण दुर्दैव असे की आमकां इतिहासाचे योग्य ज्ञान मेळ्ळें ना आणि त्यामुळे मागीर सावरकर कोण असे प्रश्न करणारे मनीस राजकारणातूय दिसतात। हे दीर्घकालीन राजकारणात रावणारे न्हय, हे राजकारणातली अळमी आसात। तांकां आनी समाजा खातीर आदर्श निर्माण करपाचे नासतात। सावरकर कितें आसा, सावरकरांचे सेल्युलर जेल पळोवपाचे हांव आमदार जाल्या नंतर म्हाका संद मेळ्ळी। आमदाराचो एक ग्रूप गेल्लो। आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी कितें यातना भोगल्यो ह्यो कळटा। हांवें ठरयलां की ह्या येणाऱ्या बजेटान आमच्या विद्यार्थ्यांक सेल्युलर जेल, थिचल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो जाल्लो छळ म्हणजे इतिहासाची खूप माहिती मेळटा। पण सामान्य भुरग्याक थंय वचप ही तिकीट भरपूर म्हारग आसा पोर्ट ब्लेयर, पण ती कन्सेशनल रेटान मेळून गोंय सरकारान तो कन्सेशनल रेट स्पॉन्सर करून दर वर्सा हायस्कुलांतले 9वी 10वीचे साधारण प्रत्येक शाळेतले 5 विद्यार्थी हे सरकार खर्चान थंय धाडपाची योजना येणाऱ्या बजेटान हांव करतलो। मुळगांवच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत भुरग्यांक लोणच्याक मारल्यात। एका वर्गात पड्डे आणि आरमारी घालून 4 वर्ग करून भुरग्यांक शिकयतात। पालकांनी सरकारी खात्याचे हुमरेत झरोवन जाले, कोणाचेच दोळे उगडनात। सरकार एके वटेन शिक्षणाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो बडायो मारता, मात मुळगांवच्या शाळेची परिस्थिती पळोवपाची ना। शिक्षक आनी भुरग्यांचे हाल पळोवंक जायना म्हणून पालक बोवाळ मारतात। वर्गान कशें केला, आमी इल्ले जागा करून तांकां पार्टिशनां करून आमी क्लासी बसयल्या आनी भुरग्यांक इतके त्रास जाता की तांकां हे सायडीचे शिकयता तेका आयकूंक येता, ते सायडीचे तेका आयकूंक येता। पूण हे परिस्थिती आमी डिपार्टमेंटान गेले, बिचोले गेले, पणजी गेले, परवरी पर्यंत येता। आमी 4-5 वर्सांनी भोंवता, पूण आजून पर्यंत एकाय खंयच्या साठी ती डिपार्टमेंटांतल्यान आमची चौकशी अजून पर्यंत करिना। आमची भुरगीं खूब अशी बसतात, ती सगळे पड्डे बिड्डे लावन बसल्या, एक क्लासी 4 क्लासी करून बसल्या, अशी आमची भुरग्यांची हालत जाता। शिक्षणाच्या मळाचेर इतली उदरगत जाल्ली आसा आनी ती पळयल्यार आमची हे आमकां झिरो हांगा डेव्हलपमेंट आसा आनी हांगा कसलेच सोयी ना। हे जो स्टाफ जो आसा, आता तुम्ही पळयलो आसतलो, स्टाफ जे टिचींग स्टाफ जो आसा त्यांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ते स्टाफ सगळे भायर बसल्यात, वरांड्यान बसल्यात। एका भितरल्या रुमात 4 क्लासी चलता आणि मदीं पड्डे लायल्ले आसात, मदीं कबाटां आसात। हे पळयल्यार खूप दुर्दैवी गजाल आसा। हे पळोवन तरी शिक्षण खात्याक जाग येवची। फोणेच्या पोस्ट ऑफिसात हाल चल्ल्याक एक सर्व्हर आनी एका काउंटराचेर कशे भाशेन दीस दुखलतात। लोक येता तो पळयल्यार स्टाफ सापूच उणो, क्लार्काक पोस्ट मास्टराचें काम पडटा। एका वटेन कामाचो ताण, दुसरे वटेन वरांची वरां लायनीत तिश्टुपी लोकांचे तोमणे आनी उलोवणी आयकून स्टाफांचे पाशेस पिड्ड्यार। म्हापशेच्या झोनल ऑफिसराक विचारल्यार ती म्हणटा फोणेच्या परिस्थितीचेर उपाय काडपाचो विचार चल्ला। पळयात रिपोर्ट। फोंड्याच्या पोस्ट ऑफिसांतल्यो ह्यो लायनी पळयात कश्यो रस्त्यार पावल्यात। लोक सकाळी येवन लायनी लायता। पोस्ट ऑफिसाची दशा जाल्या, फक्त एक काउंटर आनी एक सर्व्हर चलता। कामाचो वेप पळयल्यार 16 तरी स्टाफ जाय, मात फक्त 6 जाणांक घेवन पोस्टाचें काम चल्लां। एके वटेन लायनीक रावतल्यांचे पाशेस पेड्ड्यार, दुसरे वटेन स्टाफाचे। ते कितें म्हणटा, टायम सारको पावना, लोक पब्लीक एकूच काउंटर आमी कितें करपाचें आनी स्टाफ आहा ते सुद्दां सफिशियंट सारकें काम करना, पूण टायमारूय सारकें येना। हांगासर 9-9:15 जाता पूण शटर उगडिना। हय, लायन कितें कंप्युटर प्रॉब्लेम आहा कितें सांगता, सारकें कांय एक्सप्लेनेशन दिना। हांव 9 आयलो, आतां 1:15 जाले, हांव लायनीन उबो। सिटीजन आसा पळय तांकां तुमी वेगळी हे करा आनी एजंटाक वेगळे हे करपाचें आनी आमकां पब्लिकाक वेगळी लायन करपाची। हां, 2-2 वरां आमी येवन उबी रावता, एक बूक घेवन पळय। दे आर ओनली ओपनिंग 1 काउंटर एंड सॉलिसिटिंग सीनियर सिटीजन, जनरल पब्लिक एंड एजेंट, and all agents are bringing 40-50 books। महीना हो गया यही धंधा हो रहा है, कम से कम काउंटर तो 2-3 करो। एक ही काउंटर है, एक ही काउंटर का इधर से उधर करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है। फोंड्या पोस्ट ऑफिसात वचप म्हणल्यार आदेश फक्त लायनीक तिश्टुपाक वचपाचो। आमी म्हापशेच्या झोनल हेड ऑफिसराक गाठलो, ती कॅमेराचेर तोंड उगडूंक तयार ना।
मात फोंडेची परिस्थिती खंय तिचे मेरेन पावल्या. आनीक एक काउंटर घालपाची खंय तयारी चल्ल्या. एके वटेन केंद्र सरकार पोस्टाक एक नव्यो नव्यो जबाबदाऱ्यो आनी स्किमी दीत आसा. मात स्टाफ आसा तितलोच. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.